बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी सगळीं ह्या संवसारात जावन आसा यात्रिकारां. आमची यात्रा चलतना आमी आमची नजर सर्गेच्या वाटेर दवरूंक खूब म्हत्वाचें. आयज जावं आसा नोवेनाचो निमाणो दीस आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया, सगळ्या यात्रिकारांचो बरवासो. यात्रिकारांच्या आत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता. आपलें संवसारी जिवीत जियेतना आंकवार मरयेन सदांच देवाचेर आपली नदर दवरली, ताचीच खुशी केली आनी संवसारात तिची यात्रा सोंपल्या उपरांत देवान तिका कुडी आत्म्यांत सोयत स्वर्गार व्हेली. तर आमी सगळीं आंकवार मारियाची देख घेवन आमची आत्मीक यात्रा चलतना सर्गेच्या वस्तूचेर आमची नदर दवरूंक आमकां कृपा आनी बोल ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया. मोगाळ इश्टनू, कांय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो. आंकवार मारिया सगळ्या यात्रिकारांचो बरवसो. यात्रिकारांच्या उत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता. आमी यात्रिकारां म्हणटोच देवाचो आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर मागुया आनी आमच्यो गरजो, आमचे आवडी, आमचे प्रश्न देवा फुडें घालतना इश्टानो, आयज केलीच भाशेन आपलो जल्माचो दीस, आपल्यो एनिवर्सरी मनयतल्या भावा भयणां पासत मागुया. देवाची कृपा, देवाची गोठाय तांकां मागुया. बरोचभर जायती आमची लग्न जालेलीं जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत आश येता, तांकांय देवाचो आशिर्वाद मागुया. मोगाळ इश्टनो, ह्या दिसांनी जायत्या जाणांनी कुमसार केल्ले आसा आनी हे कुमसारांतल्यान जायत्या जाणांनी थोडे निर्णय घेतलेले आसात. तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय, आमच्या मागण्यांची गरज. हे निर्णय कुमसारा वरवीं जे निर्णय ताणें घेतल्यात तांचेर थीर रावंक, पातकाचेर झुजूंक ह्या भावा भयणांक आमच्या मागण्यांची गरज. म्हणटूच ही सगळी मागणी एकठांय करुया आनी केल्ले भाशेन सायबा तुज्या आशिर्वादान आमकां भर म्हणून मागुया. पयलें स्तोत्र आमी गायतले हांव नंबर 828 सर्वेस्पराच्या मनाक. सर्वेस्पराच्या मनाक मोवेगीत रचून गायात, आमचे खातीर वचोया, ताणें करून दाखोया. सर्वेस्पराच्या मनाक संतोषान गीत गायता. सर्वेस्पराच्या मनाक संतोषान गीत गायता. दुसरें स्तोत्र आमी गायतले हांव नंबर 832 सर्वेस्परा मुखारियात. सर्वेस्परा मुखारिया, ताका दिन वासुया, मोगीर करो आमचे तारण, ताका वातानुया. सर्वेस्परा मुखारिया, ताका दिन वासुया, मोगीर करो आमचे तारण, ताका वातानुया.
तुमचो संसार ताणेच मंथन आसा उंचूच पर्वत खलगोल दर्येक ताणेच सोडून आयल्या सर्वेस्परा मुखारिया ताका वासुया 어딜 걸어 암세 가로 나가와가노야 तीसरे स्तोत्र आम्ही गायलेले आहोत नंबर F8 जेजू स्वामी जेजू स्वामी बापाच मोहिमेक परगत कोरा बापाच मोहिमेक परगत कोरा जेजू स्वामी जेजू स्वामी Evace soy corestace Toi deva vorbi Tu Jezun bolai da coi lidan Bapac moi me Porgot koran Bapac moi me Porgot koran Jesus somi Jesus somi आणि सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूंक आणि आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. Moimam devat utsorgi ani shanti achahistar sari Sorvesporak devat sorgi charayak Sorbodvitar deva bapak Ami Tuhan namaskar kotau Ami Tuhan niwastau Tujatur Voivoa pastor Ami Tuhan umakan tau Yang Jesus Kristus Bapa Jang Eklat Buta Sumyang Deva Deva Devachi Shiri Shiri Sarace păcătări am citat lucruri După pacea îți vrea Ostlaia am ce magni ai cude Itak covin ad viața la tine Deva Pace, oi mei Și Hristos e glos supovit E glos tu Iisus E glos tu părăbișor Amen 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 प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भोभाग्य नाकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोस्ताव ह्या मोगाळ आवयचे विणवणेन ह्या संवसारांचो वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाचे सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. Amen. लेवी शास्त्र्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कोडले उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्साची 7 सातोली मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्सांची 7 सातोली मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्या देसांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देसांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगोटल्याक. हे वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आप आपल्या पुर्जोवांच्या बाटा विटांत आनी आप आपल्या गांव गोरा परतो येतलो. हे 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमचिनात ना म्हूण शेतांत आपशींच किरतले तें लिवचिनात. बेंडूंक नासलोल्या दाक वालीचें फळां एकठांय करचिनात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां बाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी कातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जोण एकलो आप आपल्या पुर्वजाच्या बाटा विटांत परततलो. तुमचे मोदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेंच पेल्याक नुकसान करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेतात जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळोली वर्सां दवरून विक्रेची दोर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दोर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडी तितली दोर देंवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसान करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी बें दवरचें. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सभाव जातलो. बापा म्हज्या मोगळा, बापा म्हज्या तुका चुलासता, तुजे वचलो आनीक बापूय ना. तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. हेच मोग तुजो करू आवत रेटा. बापा म्हज्या मोगाला, तूं
तुझी शुक्ती पातयोन आशेता मोच्या मोगाला ओढून तुझे वेगळे लिप्ता किना किना तुझी दिस मोजे किना किना मोजी दिस तुझी इंदान बापा आवदादोस जाता उदो तुझी जाऊन तुझो मोग करता बापा मोच्या मोगाला तुझी सुखी पातयोन आशेता बापा मोच्या मोगाला उडून तुझे वेगळे लिप्ता बागियोन पावलून फिलेमोनाक बरयलोले चिटी वेले वाचप प्रितीच्या हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्याहून ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी तुका विनोती करता कोयदी आसतना हांवें जोलोम दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत हो उपकार मागता हांव तुका तुजेशीन परतून धाडटा आनी ताचे बरोबर एके भाशेन म्हजें कालिजूय धाडटा शिव वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी ताणें म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खोशी आसली पूण तुजी मान्यताय नासतना कितें करूंक म्हाका बरें दिसलें ना तुजो उपकार तुजें उदार खोशयेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें ओनेसिमाक घडये तुजे सोरशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत पयस काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावून ओदीक व्हरतो एके आपुरबायेचो भाव कसो म्हाकाच ताची इतली आपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवे भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक अपुरबायेचो जावचो ना तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय त्याच भाशेन ताकाय घे देवाचें उतर हें देवाचे उपकार शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावयात Alleluia, sorves morat zuizun. Alleluia, sorves morat zuizun. Alleluia, sorves morat zuizun. Alleluia, sorves morat zuizun. Auzit to surgidam devunai lolo. Civo uno montasumi. Uno cadato. Saznacie dolor. Alleluia, sorves morat zuizun. Alleluia, sorves morat zuizun. Alleluia, sorves morat zuizun. Alleluia, sorves morat zuizun. Survispor तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं जुवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या तुमची काळजां उत्सांबोळ जावंक दिवं नाकात देवाचेर विस्वास दवरात तसोच म्हजेरूय दवरात म्हज्या बापायच्या घरांत रावंक पुस्कोळ सुवात्यो आसात
अशेंनूय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वा तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां स्वा तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणांत. तोमासान ताका म्हणलें, सुमया, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तोड वाट कशी जाणा जातलें हांव. जेजून ताका अशी जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचो ना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, कांय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो. आंकवार मारिया सगल्या यात्रेकारांचो बरो वसो. आंकवार मारिया सगल्या यात्रेकारांचो बरो वसो. यात्रेकारांच्या आत्मीक यात्रेंत दिशा दाखयता. मारिया बरो वसो देखून एक दिशा दाखयता, वाट दाखयता. आमी जाणो इश्टानो, दिशा वाट दाखोवपी. बगरून आमी जेन्ना गाडी चलयतात, आमी जेन्ना वाट ती नकळो आमी उजार कोत्तात. कितें उजार कोत्तात? आमी जेन्ना गाडी चलयतात आनी वाट वचपाची आमी नकळो, तेन्ना कितें आमी उजार कोत्तात? कितें? GPS उजार कोत्तात. ही वाट आमकां दाखयता. गोंयांतान जी गाडयेन चलोवन आयिल्ली आसात, ही GPS वाट दाखयता. खंयच्यान रायट घेवपाचें, लेफ्ट घेवपाचें, स्ट्रेट वचपाचें, ही वाट आमकां दाखयता. आनी हीच वाट दाखोवन आमकां सांगता खंयच्यान गेल्यार तूं पावतलो, खंयच्यान वचना जावंक आमकां आदार दिता. म्हणजे अमके वाटेन गेल्यार तूं पावतलो, अमकेच वाटेन गेल्यार तूं पावचो ना, अशी दिशा ही वाट आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी जायते फावटी ही आमी वाट चलता देखून शाणी मनशां कशी आमी हे वाटेंतल्यान चलता आनी जंय आमी वचूंक जाय थंय आमी पावता. पूण केन्नाय शाणी आसात ती आमी पिश्याळ जाता. शाणेपण विसरून पिश्याळ मनशां जावन आमी GPS दाखयता ती वाट, दिशा दाखयता ती वाट न्हय, पूण आमकां जाय ती वाट आमी चलता आनी आमचें रेंगटेंग वाचयता आनी यात्रेकारां कशी आमी जी वाट चलूंक जाय ही आमी विसरता. एके वाटेन शाणी मनशां कशी ही वाट धरून आमी चलता जाल्यार दुसरी मनशां पिश्याळ कशी ही वाट सोडून आपलीच वाट चलतात. हाकाच लागून मातयेवाच्या शिवर्तमानांत 25व्या वेसुरांत 1 ते 13 वडेंत जेजू आमकां ते 10 अस्तुऱ्यांची गजाल कोत्ता. 5 शाण्यो आनी 5 पिश्याळ. आनी शेवटाक आमी जाणा ह्यो अस्तुऱ्यो जेन्ना सोमयोचो वेळ जालो देखून न्हिदल्यो, 5 जाणांचें तेल काबार जालें, परतून ती तेल हाडून गेली. परतून येता म्हणसर सोमी येवन ह्या 5 जाणांक घेवन गेलो आनी जेजू म्हणोंक लागलो, सोमी म्हणोंक लागलो, ह्या पवित्र पुस्तकांत मेळटा, हांव तुमकां वळखना, हांव तुमकां वळखना. ज्यो 5 अस्तुऱ्यो ज्यो तेल ताणें हाडूंक ना, उणें आसलेले, हाडूंक गेल्ली उपरांत तांकां देर बंद जातूच सोमी म्हणटा, तुमी कोण? हांव तुमकां वळखना. असले वेळार इश्टानो म्हाका एक घडणेचो उगडास येता. हांव हालींच यादनीक जालोलो तेन्ना, सुमार 3-4 वर्सांचो यादनीक आसलेलो, सुमार 20 वर्सां फाटीं हांव वेस्ट बेंगॉलाच्या एका फिरगोजेंत काम कोत्तालो
आनी तुवें गरीब आमची इगोर्ज म्हणटोच तुवें पाद इगाराव पाद कुराव पेदो हांव सांगिस्तांव हांव कुजनेर हांव सगळोच हांवूच एकलोच त्या इगोर्जेन आमी वावर कोत्ताले. असले वेळार सांजचे वेळार खंय इश्टानो कोणें म्हज्या देरार मारलें आनी तेन्नाच हांव न्हावूंक वचूंक कोत्तालो. सुमार 7:30-8 वरांचो वेळ तो. म्हज्या दारार मारतोच दार उगडल्यार एक दादलो आसलो आनी दादलो म्हणूंक लागलो, फादर आमच्या इगोर्जेचे सायडीन जे टीबी हॉस्पिटल आसा तातूंत एक आमची ओस्तोरी आमच्या फिरगोजेची दुयेंत आसा आनी दोतोरान सांगला ती 24 वरां मदें काबार जातली. आनी हाकाच लागून तेच्या घरच्यांनी निर्णय घेतला तिका घरा व्हरूंक कित्याक दोतोरान सांगला तिका घरांत तुमच्या सगळ्यांच्या सांगाताक हो संवसार सोडून वेता जाल्यार अदीक बरें. म्हणटूच ताणें निर्णय घेवन तिका घरा वचूंक ताणें निर्णय घेतलो. पूण त्या आदीं ताणें म्हाका आपयलो तिचेर मागणें करूंक. हांव गेलो, आशिर्वाद दिलो, मागणें केलें, कमयनांव दिलो आनी तिका मागणें केले उपरांत परतून येताना ही ओस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर हांव मोरची ना. फादर हांव मोरची ना. हांव चलोवन तुज्या इगोर्जेन दिवन जेजूक घेतली. हांव चिंतूंक पडलो. दोतोरान कितलीं वरां दिल्यांत? 24 वरां दिल्यान दोतोरान आनी ओस्तोरी सांगता हांव मोरची ना. तिका तिच्या घरकारान दुसऱ्यान एका बेडशीटाक घुटलायली. तिच्या घरकारा लागीं सायकल रिक्षा आसलेली देखून उबारून तिका सायकल रिक्षान घातली, तिका घरा व्हेली. दुसऱ्या सकाळी इश्टानो मीस सोंपतोच ह्या ओस्तोरेचो म्हाका उगडास आयलो. हांव कुमयनांव घेवन तिच्या घरांत गेलो. सुमार 500 किलोमिटराची वाट आसली ती. तिच्या घरांत गेलो, तिका हांवें पळयलो, मागणें केलें, कुमयनांव दिलो आनी परतून येतना ही ओस्तोरी म्हाका हेंच म्हणूंक लागली, फादर हांव मोरची ना. हांव तुज्या इगोर्जेन दिवन जेजूक शेवतली. आतां दीस सुरू जालो. हांव रावतां. कित्याक रावतां? खोबरेक रावतां. कित्याक हांवें म्हणलां हांव पादिगार, हांव पातकूर, हांव पेदो, हांव सांकिस्तांव, हांव जेवण रांदपाचो कुजनेर सगळो हांवूच म्हणटोच हांव रावतां खोबरेक. फादर ही ओस्तोरी सोंपली पूण खबर येवंक ना. दुसऱ्या सकाळी मीस जातूच परत तो गेलो. कुमयनांव दिलो, मागणें केलें. येताना ही ओस्तोरी तेंच म्हणूंक लागली, फादर हांव मोरची ना. हांव चलोवन इगोर्जेन दिवन तुज्या जेजूक शेवतली. दुसऱ्याय दिसाक रावलो, तिसरेय दिसाक रावलो, चवथेय दिसाक रावलो, 5व्या दिसाक, 6व्या दिसाक, 7व्याय दिसाक रावलो खोबरेक. पूण प्रत्येक दिसाक मीस सोंपतोच हांव तिच्या घरा वचून तिका कुमयनांव दिवन मागणें कोत्तालो. एक सातोडें जालें. ही खबर काबार जाली कशी. आनी ही ओस्तोरी थंयसरूच खाला मांदूर घालून बेडशीट घालून तुवें आसलेली थंयसरूच आसली. हांवूय विसरलो. इश्टानो सुमार 3 म्हयन्यांनी हांव मीस भेटयतना ती ओस्तोरेक हांवें पळयली. म्हज्या दोळ्या मुखार मदल्या देरांतल्यान भितर सोदता. मीस चलता. हांव बेंगोली भाशेन मीस भेटयता. ही ओस्तोरी मदल्या देरांतल्यान भितर सोदता. तिका पळोवन हांव घुस्पलो. म्हज्या आंगाची लोव उबी जाली. दोतोरान 24 वरां दिल्ली. ही ओस्तोरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर हांव मोरची ना. इगोर्जेन दिवन तुज्या जेजूक शेवतली. आनी सुमार 3 म्हयन्या उपरांत इगोर्जेन दिवन जेजूक ताणें शेवलो. म्हज्या इश्टानो कशें घडलें काय.
हांव एक याज्ञीक जावन हांवूच बावार्थान हारलो. पूण इश्टनो, ह्या ओस्तरेचो बावार्थ 24 वरां तिका दिल्ली. काय बरें तिचें नांव दोलोरोजा साईबी मायचें. दोतोरान 24 वरां दिल्ली खरी. पूण हे वेळार 3 म्हयन्या उपरांत ती इगोर्जेच्या मदल्या देरांतल्यान मुखार येवन जेजूक शेवता. म्हज्या इश्टानो, दिशा आमच्या जिविताची दिशा कितें काय, आमी कित्याक घेवन आमचें जिवीत जियेता काय, ही वस्तुरी जेजूचेर बाबार धरून मरणाच्या वेळार पुर्यान निमण्यो घडयो तांकां दिल्ल्यो दोतोरांनी. पूण ती जाणा आसली दोतोरांचो दोतोर तिचे थंय आसा देखून ती साल्वार जातली. आनी ह्याच भावार्थान 3 म्हयन्या उपरांत इश्टानो ही वस्तुरी इगोर्जेन येवन जेजूक शेवता. फुडें आमी गेल्यार इश्टानो, मातयेवाचे शिव वर्तमानांत 7व्या वेसुरांत 13व्या आनी 14व्या वळींत आमकां मेळटा ओशीर दारवोंटो आनी रुंद दारवोटो. आमी नियाळ कोत्ता दिशा यात्रकार म्हणटोच हो रस्तो आमी पिशाण मनशां ओ शाणी मनशां कशीं आमची जिवीत जियेताय काय. ही दोलोरोजा पिशाण न्हय पूण शाणी मनशां कशीं आपलें जिवीत जियेली जाल्यार जेजू मातयेवाच्या शिव वर्तमानांत 7व्या वेसुरांत ओशीर दारवोंट्यांतल्यान रुंद दारवोंट्याची शिकवण दितना इश्टानो आमकां सगल्यांक शीड खायता. तूं खंयच्या रस्त्याचेर चलता, ओशीर दारवोंट्यांतल्यान ओ रुंद दारवोंट्यांतल्यान. जरी तो तूं रुंद दारवोंट्यांतल्यान चलता जाल्यार मारोग सोंपो जायती तातूंतल्यान वेता. पूण खंय वेता, जिविताचे गोट्टोनांक पावता. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा शाणी जायात. शाणी जावन ओशीर दारवोंट्यांतल्यान कठीण रस्तो तो सायबी मायचो आदार घेयात आनी जिवीत दितलो रस्तो तुमी चलात म्हणून जेजू आमकां उलो मारता. इश्टानो, आमी वालांकांनी तुमी आयल्यांत. कशी आयल्यांत? कशी आयल्यांत? कोण ट्रेनीन आयल्यांत, कोण गाडी चलोवन आयल्यांत, कोण प्लेनान आयल्यांत. इश्टानो, वालांकांनी जायतीं जाणां UK गेल्लीं आसात. वालांकांनी UK चलोवन वचूंक जाता? कोण सांगता जायना म्हणून? वालांकांनी गोंयांत वालांकांनी गोंयांत UK चलोवन वचूंक जाता? कोण सांगता जायना म्हणून? जाता. वालांकांनी त्यान गोंयांत चलोवन येवंक जाता. पूण कितले कोश्ट पडटले, कितले दीस लागतले, कितले थोकोस घेवंक पडटलो आमकां, कितले त्याग करूंक पडटले आमकां, कितल्या कोश्टांतल्यान हे चलोवन येवंक पडटले आमकां. म्हज्या इश्टानो, हे चलोवन येवप म्हणल्यार ही संवसाराची वाट. आनी संवसाराचे वाटेन जेन्ना आमी चलता आमकां जायते दूख, जायते कोश्ट, जायते आमकां सोंसचे पडटा. पूण जेन्ना जेजून दाखयलेली वाट, जेन्ना आमी बसीन येता, ट्रेनीन येता, प्लेनान येता, ही जेजून दाखयलेली वाट आमी चलता, कितल्या सोंपेपणान आमी फुडें पावता. आमी सगळीं जाणां दिश्टानो. आनी हाकाच लागून आयज शाणी जावंक आमकां सगल्यांक उलो जावन आसा. त्याच मातयेवाच्या शिव वर्तमानां इश्टानो 25व्या वेसुरांत 30वे वळीन आनी फुडें आमकां मेळटा शेडयांची गजाल आनी बोकड्यांची गजाल. शेडयांक उजव्या हातान दोत्ता जाल्यार बोकड्यांक दाव्या हातान दोत्ता. आनी जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव वाटसुरो आसलो, हांव विंगडो आसलो, हांव पिडेंत आसलो, हांव बोणकोणींत आसलो, तूं म्हाका पावलोलो काय? तुवें म्हाका आदार दिल्लो काय? तुवें म्हाका सांगात दिल्लो काय? जरी तर तूं म्हाका पावलोलो, साबाश. साबास मनशा, संवसार रोजचे आदी तयार केल्ल्या सर्गींच्या राज्यान प्रवेश कर. पूण जरी तर तुवें म्हाका सांगात दिवंक ना, म्हाका आदार दिवंक ना, हांव भुकेल्लो ताणेल्लो आसलो तेन्ना तुवें म्हाका आदार दिवंक ना जाल्यार उज्यांत वच म्हूण जेजू आमकां सगल्यांक फॉर्मायता तें उगडास तर. आयज नोवेनाचो निमणो दीस आमी मनयता.
ह्या नोवेना वरवीं आमी खंय वचूंक सोदता काय उज्यांत वो त्या सर्गींच्या राज्यांत. आनी हांव जाल्यार तुमचे लागीं मागतलो आसलो, जी सर्गींच्या राज्यांत वचूंक सोदतात तीं, जी सर्गींच्या राज्यांत वचूंक सोदतात तीं, तुमी हांगातान वेताना पयले सुवातेर तुमच्या भावा भयणा सोवे संबंद जोडून हाडात. हांव जायते फावटी म्हणटा, आमी वाडल्याव देखून शाणी काय, वो आमी सुपुल्ली आसतना शाणी आसलेली, कितें तुमकां दिसता? हांवें म्हणलां आमी आतां वाडल्याव देखून आमी शाणी जाल्याव काय, वो आमी सुपुल्ली आसतना शाणी आसलेली, कितें तुमकां दिसता? हालो, काल म्हाका फोन आयिल्लो, हांव मायक धोडायता गोंयान, म्हणटा हेनरी हेनरी म्हणटा, ताका सांगलेलें हांवें हेनरी म्हणटलो म्हणून आयज मायकार, तो घडये आयकता आसतलो. इश्ट न्हू, केन्ना आमी शाणी सुपुल्ली आसतना आसलेली, वो आतां आमी वाडल्याव देखून शाणी काय? आ सुपुल्ली आसतना म्हाका जाल्यार दिसता, कित्याक सुपुल्ली आसतना काय बरी इश्टानो आमच्या भावना सोवे मोगान शांतीन एकवटान आमचे जिवीत जियेताली. जिरूल जोगणी झुजां जाताली, आमी झगडटाली, आमी एकामेकाक फोडटाली, पूण परतून आमी एकठांय येताली. आमी आमच्या आवयक वचून सांगताली, मामा डाळा म्हाका हें केलां, म्हाका भावान तें केलां, आनी भावाचेर आवयन एक तें करून लायले उपरांत आमी खुशाल जाताली आनी आमी परतून एकठांय जाताली. वय ना? आतां असले टावट्यो जाल्यार आमच्यान परतून येवंक जाता? हालो, जाता? असलें कितेंय आमच्या भावा भयणा सवें कितेंय घडल्यार आमच्यान परतून येवंक जाता? कितलें अवघड लागता आमी जाणाव. आनी हाकाच लागून हांव तुमचे लागीं विचारतलो, आमी शाणी काय म्हूण आतां ना इश्टानो. आमी पिश्याळ मनशां, उज्यांत वचपाची मनशां, पूण जेजू आमकां सर्गीच्या आवय वालांकनी सायबी माय वरवीं सर्गीचें दायज दिवंक सोदता जाल्यार हे नोवेन जातूच आमी घरा वेतूच पयले सुवातेर तुमच्या भावा भयणा सोवे संबंद जोडात. तुमच्या आवयांक भावाशी, भयणाशी, माशनाशी, आजिलांत घातलेली आसात घेवन येयात. आयकलां? तुमच्या आवयांक, बापायांक, जाणट्यांक भावाशी, भयणाशी हांगेर तांगेर दवरलेली आसात घेवन येयात. तांकां आजिलांत घातलेली आसात तांकां घेवन येयात. कितल्या जाणांनी आमी आलतूर फालतूर दुसऱ्यांचेर कोर्ट केस घातलेल्यो आसात. काबार करात. उज्यांत वेचे आदी काबार करात. एकामेका सोबे संबंद जोडून हाडात. वालांकीन सायबी मायच्या पांयाशी आमी आयलोली आसा जाल्यार हे सगळे वायट सोडून दियात. हांव म्हणटालो काल, कितें आमी घेवन वेतेली, कितें आमी घेवन वेतेली, आनी काशांव खंय आमी पुरतेली सायबा. मोगाळ इश्टानो, तुमच्या आवय बापाय सोवे, तुमच्या भावा भयणा सोवे, तुमच्या शेजाऱ्या सोवे, तुमच्या इश्ट मित्रां सोवे, तुमच्या समुदाय वांगडे सोवे म्हजो किरीत उलो तुमकां. जेजू मातयेवाच्या शिव वर्तमानांत आमकां म्हणटा, म्हज्या बापायचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात आनी संवसार रोजचे आदी तुमकां तयार केलें रायज तुमचें दायज म्हूण घेयात. हें दायज घेवंक आमी तयार आसा काय? कांय वर्सां फाटीं एक अस्तरी म्हाका म्हणटाली, तिची हांवें खबर घेतलोच. हांवें म्हणलें, माय कशी आसा? बरी आसा म्हणूंक लागली. बाबा वखदां बी घेतली तुवें? ना बाबा, वखदां काबार जाली. हांवें म्हणलें, कित्याक हाडूंक ना? ती अस्तरी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर हे पावटी ते पारेकाराचे 2000 रुपयानूय आजून येवंक ना. येतोच त्या 2000 रुपयाचे हांव वखदां घेतली. हांवें म्हणलें, पारेकाराचे 2000? तुजी भुरगीं नात? आसात रे बाबा, ती परदेसांत आसात. केन्नाय केन्नाय येतात तीं आनी आयले उपरांत तांचो बंगलो आसा, बंगल्यांत रावतात तीं आनी वेतात तीं. केन्नाय केन्नाय येतात आनी म्हाका भेट दिल्यार गेले फावटी आयिल्लीं ती 500 रुपया दिवन गेल्लीं फादर, आनी कांयच ना रे फादर. मोगाळ इश्टानो, असली दिशा
आमच्या जाणट्यांची, आमच्या बाबा भयणांची, आमच्या इश्ट मित्रांची जाल्ली आसा जाल्यार तूं स्वर्गार वचूंक सोदता. तुका असली दिशा करून, असलें जिवीत जिवन, असली दुसऱ्यांची परिस्थिती करून तूं सर्गींच्या राज्यांत पावतलो. ही यात्रा जी आमी चलता उज्यांत तूं वचूंक सोदता. आमी सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारून सायबा ह्याच भावार्थान आमकां तीर मजबूत कर म्हणून मागुया. सतमंता देवा सूर पदवीदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यांक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मरे तांय जल्मलो. पोंच पिलाताकाल ताणें खूस नसलें. ताका क्रिस्ता जुळलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसेसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सूर पदवीदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला. तुवें तांची वेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. होच आमचो भावार्थ. ह्याच भावार्थान कांय मागणी बापाच्या हातान घालुया आनी आमकां सगल्यांक जाणवायेन बोर म्हणून मागुया. लिओ 14 आमच्या पाप सायबान सगळ्या बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाश्यांनी आपली संवसारी यात्रा चलतना आपली नदर सोर्गीचे वाटेर दवरूंक आनी आपले पोरजेक हीच वाट चलोवंक आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देश कारबार चलयतना आपसवाटीपण सोडून आपल्या देशा आनी समाजा खातीर ते वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. संवसारी आशा आमकां स्वर्गीचें सूख दिवंक शकना. हे आमी जाणा जावन ह्या संवसारान जियेतना पातोक पयस करून एकामेकाची सेवा करून आनी देवाच्या संबंदान जियोंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर जेजूचे वाटेन आमी चलून स्वताक गोवाय दिवंक आनी आमचें जिवीत जेजूक मानता तसलें करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. आमी सगळीं यात्रिकारां कशीं हांगा वालांकण सायबीण मायेच्या पांय सरशीं आयल्यात. सायबीण मायन आमकां सदांच आपलो आदार आनी आलाशिरो फावो केला आनी हेच खातीर आमी तिका दिनवासुया आनी तिचे भाशेन सर्गीचे वस्तूंचेर आमची नदर धरून आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयीन आयकून घे. हे आमी मागता आमचे सोमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. दानात एवढ्यार गीत गावयात. नंबर C19 जिणे वाटे चिणे गिणा.
कोष्टाखातीर हेच आमगेले जिणेवातेर आतां बाबा पेजो तुका उंड्या खाली सोऱ्या वांगडा तेचे आमी सोबत विगाव तें तूं मानून घे म्हूण मागता मागोड्याच्या कासारोत्तान मिसळून तूं घे गोंयालपणाक तेचे आमी सोबत विगाव तें तूं मानून घे म्हूण मागता मागोड्याच्या कासारोत्तान दोयालपणाक मोज्या भावा भयणांनो, मोजें आनी तुमचें बलिदान, मोजें आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरविस्पूर मानून घेवं. मोगाळ बाप्पा, बाग्यो नाकवार मारयेक देवाच्या मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमच्या सुर्गींच्या आवयच्या मुजतीन आमचे दिसा दिसाचे जिवितांत आमी तुका मानवशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्वकाणी आनी सोरते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेताय जोल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोर दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. सगळे चलतात, सगळे रचना बसोन कोतात, व्हडल्यान गायतात आपले जिनवास निरंतरी सोडतात उलास. उत्सर्गी दोनिया तुका जोय जोय. Dolbarazo Solvespor tu Suavic pola Subic pola Sănărițana Patru vișăta Dongol corpa Fator zombie Taunas lolo Sagor zombie Activito Soglo sosa Bola tema Tuja ui boa उत्सर्गी दोनिया तुका जोय जोय. ओवी ओवी. बापा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपली शिसांग दिली आनी मुडलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणी कोराची हें रगत, पातकांचे बोक्षणे मिरच्याक. तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut purgotuja. Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নবারে তোরা. Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নবারে তোরা. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आली हांव 14वी आमच्या बागेवन बापा, ती सगळ्या राज्या आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां जे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची सायबा, ह्या सायबी मांयच्या पांयांशी आयलोल्यांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवा मायचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवून सुसे बायगिवून दौरम दिता आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. आमेन. आमच्या बापाचे मागणे आमी म्हणटाना इश्टानो हे वेळार म्हजो किरीत उलो तुमकां मागुया. सायबा, आमकां शाणी मनशां कोर पिश्याळ न्हय. आमच्या बाबा भयणां सवे मोगान, आमच्या आवयक बापायक आपणावून, आमच्या घरच्या सवे एकवटान पिश्याळ जावन आमी ज्यो कोट केसो हाचेर ताचेर घातलेल्यो आसात, सायबा, हे सगल्यांकली आमकां निवार आनी आमकां सगल्यांक शाणी मनशां कर म्हूण ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या रास आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गा जाता कशी संवसारांचो आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलीत कर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. मोरनाचे वेळार पुर्यान
आपल्या बापायक उलो मारलो, बापा घडटा जाल्यार हें पात्र म्हजे वेले पयस कर, पूण म्हजी खुशी न्हय, देवाची खुशी करूंक हो जेजू वावुरलो. आयज तुज्या काळजान येता, तुज्याय जिवितांतल्यान देवाची खुशी करूंक तुका आदार घेवन येता. ह्या शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D27. म्हज्या देवा तूं सूर बरो. उपकार करून कमी हांव जीबेर घेवचो म्हूण मागता. स्ट्रिक्टली ऑन टांग. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, भाग्योन आंकवार मारये देवाचे मातयेचो उगड आसाक आमी तुका भेटयतल्या त्या संस्कारान तुवें आमकां ओतमीक पोसण दिल्याय. ह्या पोसणाचे घोटायेन आमच्या माये वरवीं तुजी खुशी पाडूंक स्वर्गार तुज्या सासणाची सडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू नांवी. आमेन. कोडीत करूंक लायला. इश्टानो, आयज मी सोमतोच फ्लॅग 3 पावटी वयर सकयल काडटलो. तो फ्लॅग आमचो गोंयकाराचो म्हणटच आयज आमी मागता तुमी सगळीं तुवें हाजीर जावं आनी कोंकणी भाशेन आमी तुवें गीत गायतल्या. मारी केदें व्हडलें तुजें नांव, सगल्या व्हडल्यान गावचें म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. इश्टानो, सांगूंक लायलां की कोणूय फुलां पाकळी दिवंक सोदता. ही आमच्या खर्च जो जाल्लो आसा ताका लागून आमचो भाव लुईस कोयरांत आसतलो. ताच्या हातान तुमी तुमची देणगी दिवची म्हूण आमची कालती मागणी. इश्टानो, वलंकनी वेज फाल्यां 3 वरांचेर भायर सुट्टली ही बास. थोडीशीं सिटां उरल्यान, चड उरूंक ना, चडूय उरल्यान. कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार फाल्यां 3 वरांचेर बसींतल्यान ताचो फोन नंबर म्हजे लागीं आसा. मातशें तुमी ताचो फायदो काडचो. इश्टानो, आमचो एक भाव, ताका एमर्जन्सी गोंयां वचूंक जाय. घरांत कुटुंबांत कोण मेल्लो आसा, एमर्जन्सी घरा वचूंक जाय. म्हणटच आयज जरी तर कोणूय आपली गाडी 4 व्हिलर घेवन गोंयां वेता जाल्यार एक सीट आसल्यार मातशें म्हाका कळोवचें. कित्याक एक आमचो भाव ताच्या घरांत मरण जाल्लें आसा, ताका कशेय भाशेन गोंयां पावूंक जाय. म्हणटच तुमी कोणूय वचूंक सोदता जाल्यार एक सीट खाली आसा जाल्यार म्हाका मेवची. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. स्वामी जेजू बरें करीत, सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परामोस करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवान तांचेर आशिर्वाद घालून आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या सोमरमणांत बाबा भयणीचो पिडेवंतांक देवाची आदार दिवंक सगल्या कुडी ओतम्यांची दुखी सोसूंक आमकां ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आशिर्वाद घेवन तुमच्यो तकल्यो बागुयात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं आनी तुमकां सांबाळूंक, तुमकां वाट दाखोवन तुमचे मुखार आसूंक, तुमची राखण करून तुमच्या फाटल्यान चलून तुमचेर तो नदर धरून तुमकां सांबाळूंक आनी तुमचेर आशिर्वाद घालून आनी हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचेर सोरपदविदा देव बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवान जी वाट दाखयलेली आसा, स्वर्गींच्या राजाची वाट चलूंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन वेलेंकनी
हेबो एबो पोवीत आंकवारी पोवीत आंकवारी वो पोवीत वो पोवीत त्रित्वेन त्रित्वेन तुका तुका सुरवेक थांव सुरवेकता जेजूची जेजूची आवय जाव साव विचून काढली विचून काढली तुका तुका देवपूत देवपूत मनीस जालो मनीस जालो ते घडये ते घडये आनी उपरांत आनी उपरांत ताका ताका 9 म्हयने 9 म्हयने तुझ्या कुसव्यान सांबाळलो सांबाळलो तेन्ना तेन्ना बगलो तो बगलो तो संतोष संतोष हांव आतां नियाळटा म्हज्या मोच्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही कुशलकाय आनी हो संतोष सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदता हे दुखवलेल्यांचे माये तुवें हे कुशलकायेचो उगडास काडटल्या एक केरी शेकाय बसायला तोर ती शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गरजांनी कोर तुझ्या पुतान सांगला मागात आनी तुमकां मेळटले तोर हाचेर खरो विश्वास ठेवून म्हाका तुजो कांदी म्हूण हांव तुजे कडेन विनंती करता देवाची खुशी जाल्या हांव ह्या नोवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर ना तोर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे हांगा तुज्यो गरजो उक्त्यो करच्यो ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजती आसलोलो म्हजो खोल विश्वास दाखोवंक सोदता तोर तेच कुशलकाय जी कुशलकाय तुका देवाचो पूत तुझ्या कुसव्यान आसतना भोगली मोशे मागणे ऐकून घे नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस पोचचे तायसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोय तुझो अपूच येसू बगेती मरी देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन हे देवाचे माये हे देवाची माई हे मोशे हे नोमान मोचे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना संगाती मानून घे नोमान कृपेन बोलोले हे मोशे नोमान तुझ्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी मोतिया जावन हांव अंतरेकता हे सोस्तल्यांचे उजवणदारे देवाचो पूत
मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कन्यो तुका भेटयता हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागता तुज्या खतखत्यान तुजे काळी जेजूच्या मोगान नाचताले म्हजी कालती मागणी ऐकून घे आणि मोचे मागलोले उपकार म्हाका मेळ्ळो आमेन. नोवेनाचो नवो दीस भलायकेचे वेलांकन सायबिणी आमी तुझी तुझी महिमा परगट्टा आणि आख्खे रोजने बरोबर